welcome to Prime News. Now look at the headlines. Government bans Sri Ram Sena in Goa. Government notifies Mayam bill. 16 police personnel dismissed, 70 suspended in last 1.5 year. Kolwal jail by March. Pratap Singh Rane refutes CM charge of allowing Madai water diversion. Rane says not him, question officers. Parrikar stays firm, says will prove with documents. RTO functions under Union Act, not state. Davlikar welcomes Union Transport Ministry's proposal to scrap RTOs, says need amendments in Motor Vehicle Act. Ponda market to remain closed on Thursday, 21st August. Bazarkas decide to keep market 100% closed as North Goa District Collector police summoned them. India suffer embarrassing 2-0 defeat by Pakistan in international friendly in Bangalore. 2-match series ends in 1-1 draw. Indo-Pak footballers gear up for Asian Games. Now the news in details. Government has notified Mayam Evacuee Property Ownership Right Bill. Chief Minister Manohar Parrikar announced it on Wednesday in Assembly. He informed that Governor gave assent to the bill on 15th August. Parrikar has also announced to ban on Sri Ram Sena in Goa. In last 2 years, 16 police personnel are dismissed and 70 have been suspended. The Kolwale new jail is also expected to be ready by 15th March. CM Parrikar warned opposition MLAs for questioning his credibility and said he is ready for any neutral inquiry and even ready to quit it found guilty. मयेकारांचो प्रश्न सुटूंक जाय. तुका सांगपाक म्हाका आनंद जाता की आयज आमी बिल नोटिफाय केलें. हें बिल 15 ऑगस्टाक बरोबर स्वातंत्र्य दिना दिसाच गव्हर्नरान ह्या बिलाक एसेंट दिला आनी आयज सरकारान तें नोटिफाय करपाक छापखान्याक धाडून दिलें. प्रत्यक्ष तें छापखान्यान छापलें आयज काय फाल्यां सकाळीं येतलें तें हांव नकळो. पण आयच्या दिसा हांव तुका इतलें सांगूंक सोदतां की मयेकारांक मुक्तीचो पयलो मार्ग खुलो जालो. आतां हाज्या फुडें इम्प्लिमेंटेशन येणाऱ्या दिसा भितर करपाचें. सद्या आमी कोलवाळे जो जेल आहा तो जेल कंप्लीट करपाक हाडला. म्हाका दिसता डिसेंबर म्हणटा PWD. ऑगस्टान एक भाग ताजो जाय जाल्यार जावंक शकता कंप्लीट. पण पूर्ण जेल अंदूच्या फायनान्शियल इयराक सोंपतलो. आनी ह्या जेलाचेर खर्च कितलो जाला? 107 कोटी. 650 लाख 650 इनिमेट्स भितर रावंक शकता. पॉलिटिकल सगळे कशें ना कशें तरी. आतां रामसेने कशें तांकां खबर ना. आतां कोण उलयना. वी हॅव बॅन्ड रामसेना in Goa. That no one is even aware of, probably. तुम्ही बॉडी बिल्डर बॉक्सर म्हणले. आता म्हाका विचार करचो पडलो. वेट लिफ्टिंग कितले करता पळय तितले पुलीस कॉन्स्टेबल किंवा PSI पोस्टाक फेल जातात. तांकां जेन्ना 3.5 फूट उडी मार म्हणटा पळय ते 3.5 इंच वयर उडूंक शकना. तांचें वजन इतलें आसता. ना म्हणून आतां तांच्या खातीर कितें तरी वेगळें करचें पडटलें. बॉडी बिल्डर जाय पुलिशीन असो दिसती पडना फुडें 4 नायजेरियन पळून वचूंक जाय. हू हॅव नॉट एक्टेड प्रॉपरली अँड वी हॅव पनिश देम. देर आर 70 सस्पेन्शन इन लास्ट 1.5 year. अदोर सांगले अशें 12+4 डिसमीस जाल्या आनीक 7-8 जाणांची इन्क्वायरी चालू आहा. पयल्या खेपा सेक्शन 300 कॉन्स्टिट्युशनचे 311चो वापर करून आमी डिसमिसल केल्ली आहा. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. हांवें जें उत्तर दिल्लें कॉलिंग एटेन्शनाचेर तें सेल डिडान कितें आसा तें वाचलेलें. हांवें कोणाचें नांव घेवन ताका आरोप करूं नासलो. पण काही जाण इतले पर्यंत वतात की गोंयांत दुसरी डेरी येता ती म्हज्या पुताच्या हातून वतली म्हणून. ऊट सूट परत परत म्हज्या चल्याक हांगा हाडटात. अरे कापासदार आसा जाल्यार करा कितें जाय तें. जाय थंय वचात. परत नांव घेशात धरतू जाल्यार हांव तुमची सगळ्यांची पाळां मुळां खणून काडटलो. लक्षांत धरा. म्हाका खबर ना अशें समजूं नाका. कोण कितें केलां तें म्हाका खबर आहा. आयजूय जेन्ना पळय ती जमीन घेवपाक गेला म्हाका म्हजी दुसरी जमीन आमदार जावच्या पयलीं घेतलेली विकची पडल्या. 15 लाख रुपया कॅपिटल टॅक्स भरचो पडला. एज अ फादर
हांवें ताका सांगलें की म्हाका जी करपाची इच्छा तूं करता तर तूं कर. गोंयच्या सगळ्या युवकांनी तशेंच उबे रावंक जाय. तुमच्या सारके मनीस मेळत धर तूं कोण उबे रावचे ना. म्हाका खरें म्हणजे विशय हाडपाचो नाशिल्लो, पण पर्सनल हाजेर येता जाल्यार हांव चॅलेंज करता. हांव राजिनामो दिता जर एक गजाल हांवें वांकडी केल्या आसत, एक गजाल चुकलेली आसत, कापास जाल्यार तुमी दिया नाल्यार हांव दाखयता डॉक्युमेंट्स. दाखोवंक जाल्यार सांगा. Opposition leader Pratap Singh Rane has refuted CM Parikar's charge that predecessor Congress government allowed Karnataka to divert Madai water in 2007. Rane said union government had suggested the Goa government to remove a specified term for tribunal regarding drinking water to Hubli and Dharwad through Kali River, but they did not remove it. Final call was taken by the officers. However, CM Parikar stood firm on the charge, saying he would place relevant documents before the assembly on Thursday. On the Madai issue, Honorable Chief Minister mentioned that I had withdrawn some clauses, etc. Goa government had asked for a tribunal. In 2007, we received a letter from Government of India. They were processing our demands to have a tribunal and put it before a water tribunal. So these two issues, which were whether there is possibility for them to take water from Hubli Dharwad region to get water, enough water or not, and perhaps it was whether they could get the water from Kali Nadi or Ghataprabha or some other river there nearby. Now, this was the thing they had asked us to withdraw those, and without prejudice to the other contents, it would be processed and sent before the water tribunal. Perhaps at the secretary's level it must have been withdrawn. I am not aware, because this was in 2007. What I have said, but you will do it I will repeat it what I have said and show the document tomorrow if you want. RTO functions under Union Act and not state. Transport Minister Sudhin Davlikar says that he is okay with the Union Transport Ministry's decision of scrapping regional transport offices. The statement comes following Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari's statement of bringing in law to scrap RTO and replacing them with an efficient alternate system backed by special legislation. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कानून अगले पार्लियामेंट के सेशन में हम लाएंगे और मेरा विश्वास है कि इससे परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। चाहे गाड़ी का फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वायोलेशन हो किसी कानून का, ये सब ई गवर्नेंस के साथ, कंप्यूटराइजेशन के साथ जुड़ा जाएगा और इसलिए कभी मैन मेड एरर को इसमें कोई वाव रहेगा नहीं। और इस प्रकार का कानून अगर हम लाएंगे तो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट ये पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। MLA Glenn Ticklow raised this point in the assembly. While replying, Minister Davlikar said he welcomes the decision. Davlikar also opined it is difficult to scrap the RTO and will be advisable to amend the existing Motor Vehicle Act. नितीन गडकरी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर कितें योजना काडल्या की आरटीओ बंद करपाची आसा, दॅट सेम थिंग विल बी इम्प्लिमेंटेड हियर बिकॉज आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोयंचो नितीन गडकरी आमचो एक्ट जो आसा, सो वॉटेवर दे डिसायड वी हॅव टू टेक अ डिसिजन. एक्टूच तांचे अंडर आसा जाल्यार प्रश्नूच येना. तांणी जो एक्ट जर समज मोकळो करता जाल्यार इट इज अ गुड. काही ऑफिसर जे आसा ते इतले कितें करता ताका लागून हो स्टेटमेंट जो आसा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर एक्ट जो आसा तो युनियन मिनिस्ट्रीचो आसा. एक्ट जर कितें चेंज करता त्या प्रमाणे आमी फॉलोअप एक्शन करची पडटली. आनी एक्ट फाल्यां सकाळीं ताणें जर चेंज करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार इट वील टेक टायम. सगळ्यो गोश्टी एका रातींत करूं शकना, बट एज पर हीच चेंज इन एक्ट आमी तें काम करचें पडटलें. म्हाका तरी दिसना एकदम एक्ट स्क्रॅप करपाक डिफिकल्ट आसा. ना, म्हाका दिसना स्क्रॅप जायत इतले बेगीन. एमेंड करूं शकता तो करपाक खूब खूब गरज आसा. हय, ताणें जर कितें बरे गोश्टी करता ताका वेलकम करता. With Bureau Input, Lokik Shilkar and Omkar Falari for Prudent.
It's time for a short break. Stay tuned.